केंद्रीय मायन्स मंत्रालयान बेकायदेशीर मायनिंगेचेर आनी महत्वाच्या मिनाचे उत्खननाचेर नजर दवरूंक मायनिंग सर्विलन्स सिस्टम चालीक लायल्या। ही सिस्टम उपग्रहा वरवीं मॉनिटरिंग करता। एखाद्या सुवातेर कसलेय मीन, चिरे वा खडी, कसलेय कायदेशीर वा बेकायदेशीर कसलेय मायनिंग ह्या सर्विलन्स सिस्टमीचेर नोंद जाता आनी ताचो ट्रिगर वता। ती खंय कायदेशीर काय बेकायदेशीर ते उपरांत खात्याचे टिमीन प्रत्यक्ष इन्स्पेक्शन करून थारावपाचे। पहिल्या फेरयेत गोवा मायन्स डिपार्टमेंटान सर्वेलन्साचेर 42 ट्रिगरांची नोंद जाल्या। तांचे इन्स्पेक्शन चल्ला। हातूंतली फक्त 2 ट्रिगर्स आयर्न ओर मायनिंगाची आसात, बाकीच्यो चिऱ्यांच्यो खणी म्हूण सुत्रां सांगतात। मिनिस्ट्री ऑफ मायन्सान मायन्स डिपार्टमेंटाक 42 ट्रिगर्स इन्स्पेक्ट करून जाणी कायदो मोडला तांचेर एक्शन घेवंक सांगल्या। मायन्स डिपार्टमेंटान हे कामूय सुरू केला। जे दोशी मेळटले तांचेर कारवाय जातली। देशभरात 296 ट्रिगर्स आसात। बेकायदेशीर रेवेचो धंदो बंद करपा खातीरूय मायनिंग सर्विलन्स सिस्टम लागू करपाक केंद्रान गोंय सरकाराक सांगला। टायम बाउंड एक्शन प्लान तयार करून कॉन्फरन्सांत सादर करचो म्हूण सरकाराक निर्देश दिला। ह्याच म्हयन्यात कॉन्फरन्सांत विशय येतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।